नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिन आणि ओकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय विद्यापीठांतल्या प्रश्नपत्रिकांची चोरी उक्ताडार चौकशी समितीचो भौतिकशास्त्राचो प्राध्यापक, डीन, निबंधक आनी कुलगुरूंक धपको. फोंड्या पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्सां पिरायेच्या सान भुरग्याक मारपीट केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार 2 जाणां आड फोंडें पुलिशेन गुन्यांव नोंद. पक्षाची शिस्तभंग केल्ल्यान आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फॉरेराच्या विरोधांत केली कागाळ. काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन करची कारवाय. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची मागणी. गोंयकारां खातीर खोशयेची खबर. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची कोमनदाद आनी सरकारी जमनींचेर बांदिल्लीं घरां जातलीं कायदेशीर. येवपी पावसाळी अधिवेशनांत मांडटले विधेयक. महसूल खात्याच्या सुत्रांची गोमंतकाक माहिती. कोमनदादीच्या जमनीचेर गांवकार आनी भागधारकांचोय अधिकार. सरकाराच्या हस्तक्षेपाक उत्तर गोंय कोमनदादीचो खर विरोध. सेव्ह कोमनदाद सेव्ह गोवा बॅनरा खाला घेतली बसका. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मंचाचेर सकयल्ल्या पावण्यार वचून टिका करप न्हू योग्य, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. विजयाच्या स्टेटमेंटाचो केलो खर निशेध. आतां खबरो विस्तारांत. गोंय विद्यापीठांतल्या भौतिकशास्त्र आनी अप्लायड सायन्स विभागांतल्यो प्रश्नपत्रिका चोरून त्यो आपले इश्टिणीक दिवपाचो प्रकार खरोच आशिल्लो. गोंय सरकारान नेमिल्ले उच्चस्तरीय चौकशी समितीन हो प्रकार खरोच आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. चौकशी समितीच्या अहवालाक लागून आतां सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक, डीन, निबंधक आनी कुलगुरूंच्यो अडचणी वाडटल्यो. गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिकांच्या चोरयांचो प्रकार गोमंतकानूच उजवाडाक हाडिल्लो. ते उपरांत कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप पुलिशेंत कागाळ नोंदोवन चौकशेची मागणी केल्ली. प्रश्नपत्रिकांच्या हाय प्रोफायल चोरी प्रकरणाक लागून फकत गोंयानूच न्ही जाल्यार देशभर बोवळो पडिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत गोंय सरकारान निवृत्त न्यायाधीश RMS खांडेपारकार हांच्या नेतृत्वा खाला 4 जाणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रकरणाची चौकशी केल्ली. हे समितीत निवृत्त पुलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज, आदल्यो प्राध्यापक किरण बुडकुले आनी VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयाचे डॉक्टर MRK प्रसाद वांगडी सचिव आशिल्ले. भौतिकशास्त्र विभागाचो सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकान बनावट चावयो तयार करून आपल्या सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केलो आनी प्रश्नपत्रिका चोरिल्ल्याचे चौकशी समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांतल्यान दिसून येता. चोरिल्ल्यो प्रश्नपत्रिका ताणें आपल्या इश्टिणीक दिल्यो असो ताचेर आरोप आशिल्लो. हे चोरी प्रकरण कितले खरें? गोंय विद्यापीठाचें संवेदनशील सामान कितले सुरक्षीत आसता हाचोय तपास करपाचो आशिल्लो. सरकारान नेमिल्ले समितीन 3 म्हयन्यांत हे विशीं खोलायेन चौकशी करून काल सांजे आपलो अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिलो. समितीन आपल्या अहवालांत गोंय विद्यापीठांतलो गैरकारभार, प्राध्यापकांची बेजबाबदारपणां तशेंच कुलगुरू हरिलाल मेनन हांचे वागणुकीचेर खर टिका केल्या. रिपोर्ट दिला, रिपोर्ट सेक्रेटरी एड्युकेशनाक धाडला हांवें. प्राध्यापक प्रणव नायकान पेपर फोडलो आनी तो आपली इश्टीण स्नेहल हसोलकाराक दिलो हे तपासात दिसून आयला. ते भायर ह्यान फुडें तिचे खातीर पेपर फोडपाची शक्यताय आशिल्ली अशें चौकशी अहवालात नमूद केला. प्रणव नायकान सहकारी प्राध्यापक डॉक्टर रेश्मा राव देसाय हिच्या कॅबिनात 31 जुलय 2024 जाल्यार कौस्तुभ प्रियोळकार हांच्या कॅबिनात 8 ऑगस्ट 2024 वर्सा बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो. प्रणव नायकाक सहकारी प्राध्यापकांच्या कॅबिनात वतना हेर प्राध्यापकांनी पळयिल्लो. मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्या अहवालात नोंदयल्लीं निरीक्षणां. भौतिकशास्त्र विभागांतल्या 3 प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्राध्यापक प्रणव नायकान बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो. हे खातीर ताणें खोट्यो चावयो तयार केल्ल्यो. ऑफिसां बंद जाले उपरांत ताणें सहकारी प्राध्यापकांच्या ऑफिसांनी प्रवेश केल्लो. प्राध्यापक आनी डीनान प्रणव नायकाचे हे कृत्य बेकायदेशीर आशिल्ल्याची जबानी दिल्या. प्राध्यापकांनी आपल्यो प्रश्नपत्रिका कॅबिनात दवरिल्ल्यो जाल्यार कांय प्राध्यापकांच्यो प्रश्नपत्रिका लॅपटॉपात आशिल्ल्यो. प्रश्नपत्रिका चोरपा खातीरूच प्रणव नायकान सहाय्यक प्राध्यापकांच्या कॅबिनात प्रवेश केल्लो. कार्यालयांतल्यान बनावट चावयो घेता म्हणून प्रणव नायकान कोणाचीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली.
फाटल्या 4 वर्सां सावन तांचे कडेन ह्यो बनावट चावयो आशिल्ल्यो. चोरयेचो प्रकार घडूनय विद्यापीठ प्रशासनाक ह्या प्रकाराची चवकशी करची अशें कित्याक दिसलें ना? प्राध्यापक प्रणव नायकाची विद्यार्थिनीक मजत. चौकशी समिती सामकार प्रणव नायकाचे विद्यार्थिनी कडेन आशिल्ले संबंध उक्तडार आयले. पार्सेकार कॉलेजीत शिकयतना प्राध्यापकाची विद्यार्थिनी कडेन वळख जाल्ली. ते उपरांत विद्यापीठात शिकयतना प्रश्नपत्रिका सोडोवपाक तो तिका मजत करतालो. प्रश्नपत्रिका सोडयतना ते चली मोबायल वापरताले. ते चली प्रणव नायकाच्या केबिनात परती वताली. राती 8 उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांनी हो प्रकार पळयल्लो. प्राध्यापकाच्या कारींतल्यान ते चली घरा वयताले. ह्या प्रकारावयल्यान प्रणव नायक आनी ते चलयेचे संबंध दिसून येतात अशें चौकशी समितीन म्हटलां. प्रणव नायका सयत स्नेहल हसोलकराचेरूय कारवाय करची अशें समितीन नमूद केलां. हो प्रकार घडून वर्स जाले तरी विद्यापीठान कारवाय कित्याक केली ना म्हणून समितीन प्रशासनाचेर खर टिका केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस पक्षाची शिस्तभंग केल्ल्यान आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फर्राराच्या आड काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरयलें. पक्षाच्या हिताचो विचार करून निर्णय घेवचो अशी मागणी पाटकारान ह्या वेळार केली. जाल्यार काँग्रेसीची शिस्तपालन समिती घेतलो निर्णय अशें अखिल भारतीय काँग्रेस गोंय समितीची सहप्रभारी अंजली निंबाळकराचें म्हणणें. 7 जुलय कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियान ह्या म्हत्वाचे कार्यावळीक आमदार कार्लोस गैरहजर आशिल्ले. मात 10 जुलयाक भाजपा आमदार निलेश काब्राल हांच्या जल्मदिसाक ते उपस्थित आशिल्ले. देखून आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी परतून पक्षाची शिस्तभंग केला असो आरोप काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला. पक्षाच्या हिताचो विचार करून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांकां पत्र बरोवन केली. ह्या कागाळी उपरांत गोंय काँग्रेसी मदीं अंतर्गत वाद आशिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. काँग्रेस पक्षाची शिस्तभंग कोणीच करची न्हय. अध्यक्ष, आमदार, मंत्री वा कार्यकर्ता आसूं, सगळ्यांनी पक्षाची शिस्त पाळप गरजेची आसा. कोणूय पक्षाचे आड वेव्हार करता जाल्यार अध्यक्षाक पुराय अधिकार आसा ताच्या विरोधात कारवाय करपाक. काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान बरयल्ल्या पत्राचेर काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे निर्णय घेतले अशें अखिल भारतीय काँग्रेस गोंय समितीची सहप्रभारी अंजली निंबाळकर हांणी सांगलें. लेटर त्यांनी दिलं आहे. सीसी मला कॉपी मार्क केली असेल तर मग त्याआधी माणिकराव ठाकरे काय निर्णय घेतील त्याच्यावरती पण आहे. आणि तसं जर हे असेल तर ते अध्यक्ष आहेत, त्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीला तसं द्यावं तर मग पुढे डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती इन्व्हेस्टिगेशन करून ऍक्शन काय घ्यायचं ते घेईल. ओके, सो आमदार कार्लोसवर ऍक्शन होणार? ऍक्शन डिसिप्लिनरी कमिटीला तरी गेलं पाहिजे ना बाबा. काँग्रेसमध्ये एक शिस्त आहे की असे कुठलेही कंप्लेंट्स असले कोणाचेही, प्रेसिडेंटचे असू दे, MLAचे असू दे, कार्यकर्त्यांचे असू दे, अशा कंप्लेंट्सला डिसिप्लिनरी कमिटीला ते जातं. आणि ते डिसिप्लिनरी कमिटी मग त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेट करते, त्यांना दोघांनाही बोलवते आणि मग त्यांचे दोघांकडनंही काय काय म्हणणं येते ते मांडून घेते आणि मग ते म्हणणं ऐकून मग ते डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती काय ते निर्णय एक देते आणि मग तो निर्णय आल्यानंतर मग त्याच्यावर काय तो ऍक्शन घेतला जातो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. कोमोनदादीच्या जमनीचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचो अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना. सरकारान कोमोनदाद जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपाचो यत्न केलो जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयान वतले म्हूण उत्तर गोंय कोमोनदादीच्या मुखेल्यांची शिटकावणी. कोमोनदादीच्या जमिनींचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना म्हूण उत्तर गोंय कोमोनदाद समित्यांचे मुखेली सांगतात. कोमोनदादी वाटेयात गोंय वाटेयात या बॅनरा खाला उत्तर गोंय कोमोनदाद समित्यांची मुखेल्यांनी आसगांव कोमोनदादीच्या कार्यालयात जागृताय बसका घेतली. हे जागृताय बसकेक उत्तर गोंयच्या कोमोनदाद समित्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले. सरकारान कोमोनदाद जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या. Imagine he going at the side. So for me, is like a shield, and my right person is the finance manager who never
rejects many proposals of my finance. And because of this, we can carry this work of this standing committee of the Gomantaka Wasagaon. Specific, the government has now threatening basically to enact a legislature where they are going to regularize illegal structures in Comunidad and other panchayat areas and all, but mainly Comunidad. For that, the Comunidad of Wasagaon has raised an objection to this. This is the document where we all raise an objection. The signatures of my president, myself and my treasurer are all here. We strongly oppose this jurisdiction which they are trying to bring to regularize illegal structures. I would like to tell the government that first they should set their house in order. गाँव के लोगों शेयर को लगाता है ना, even our dividend we don't know how much to pay. We are in such a pathetic condition state right now. I'm in my second term now, just elected for a second term. First term when getting. From here onwards, we are traveling on the right path of achieving our objectives and aims of coming together in the first place and addressing all that we need to address. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर विजयान इतल्या सकयल्ल्या पावंड्यार वचून टिका करप योग्य न्हू अशें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलां. सभापतीन ह्या नादी सत्ताधारी आमदारां परस विरोधकांक संद दिवन आपल्या पदाक न्याय दिल्ल्याचें सुभाषाचें म्हणणें. सभापती रमेश तवडकाराचेर विजयान केल्ल्या टिकेक भाजपान प्रत्युत्तर दिलां. एनडीएचे बसकेक सभापती रमेश तवडकरान हजेरी लावकूच ना. बसका सोंपल्या उपरांत आपले कांय प्रस्न घेवन ते मुख्यमंत्र्या कडेन आयिल्ल्याचें स्पश्ट करीत भाजपान विजयान सभापती आड केल्ल्या स्टेटमेंटांचो खर निशेध केलो. कालचे एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षांतले बावले म्हणून स्टेटमेंट केल्ले. तशेंच विधानसभेत विरोधकांड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचें कितें काम म्हणून विजय उलयल्लो. विजयाच्या ह्या आरोपांक आतां भाजपान जाप दिल्या. लोकशाय राजवटीत विरोधकांकूय तांची बाजू मांडपाचो समान अधिकार सभापतीन दिल्लो आसा. तेन्ना एकाद्र्या बारीकशा कारणाक लागून विजयान सभापतीचेर आरोप करप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता. दुसऱ्या वटेन ताणें आदिवासी समाजा भितर फूट घालपाचें काम बंद करचें म्हूण फळदेसाय उलयलो. आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हूण सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हूण. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरले गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग असेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून. सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले. हांव तांचें वक्तव्य जें केल्लें की ताणें पपेट म्हणलें किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात. पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना. सादारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जीत जाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलान भितर आमच्या सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले. आनीक आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळें करपाक लागले. आनी त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री
हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान जे आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावयवेरेच्या बोणये वाड्यार गवेरेड्यान केल्ल्या हल्ल्यान दोगांक दुखापत जाल्या. भाजयेच्या मळ्यान केल्ल्या धर्मा आनी दिनेश गिरोडकार हाचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान गंभीर जखमी जाल्ल्या धर्मा गिरोडकाराचेर जीएमसीन उपचार सुरू आसात. जाल्यार दुसरो थळावो दिनेश गिरोडकार हाका किरकोळ मार लागला. पळयात. सावयवेरे वाठारांत गवेरेड्यांचो वावर बरोच वाडला. लोकांच्या बागायतींनी, कुळागरांनी तशेंच मळ्यांनी हे गवेरेडे घुसतात. इतलेच न्हय जाल्यार लोकांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सोमारा सांजे सावयवेरे बोणये वाठारांतल्या खामिणी देवळा लागसार आशिल्ल्या मळ्यांत गेल्लो धर्मा गिरोडकर घरा वतालो तेन्ना वाटेर ताचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या धर्माचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. तशेंच दिनेश गिरोडकर हाच्या आंगार गवो धांवून गेल्लो. ताकाय मातशी दुखापत जाल्या. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ते गवे भाजयेचे मळे, अणसां आनी हेर बागायतीची नासधूस करतात. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दिसां पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीन जास्त मळे करप, तवशीं काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना. आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा. धर्मा गिरोडकार मळ्यात साकून घरा येतालो. मळ्याक रावल्या शिवाय काय मेळना. रात दीस थंय जागरण करचें पडटा. कितें ताटां वाजचेची पडटा, हे घुमटां कशी वाजोवची पडटा, जणू गवे भितर येवं जायना म्हणून. आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो. जो रेडो येयलो गोवा, तेणी ताका जमनीर उडयलो उखलून. ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी. बेशुद्ध पडलो. दिनेश गिरोडकार येतालो, तेज्या आंगार धांवलो. तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गवो ते वालीक पडलो आनी दिनूय मातसो धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो. ताकाय मार लागलो. आनी धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आतां जीएमसीक उपचार घेता. बागायतीतूय येता. हांगासर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काजू, हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद सावयवेरें हें अणसा खातीर. आनी अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी सावयवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें. कित्या खातीर गव्या खातीर. शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आनी ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा. आसा सगळे एरियेन सगळे गवे आसा. चडशे गवे आसा. दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना. गवे फक्त आतां पणसुलां आसा जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जाता ती खाजोवपाक, ते केळी बीन उडयता. अशें करून कितें कितें चालूच आसा. आनी निमाणें म्हटल्यार तांचेर कितें बंदोबस्त करपाचो. गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी जाता तेंच्यांनी कितें तरी तांचेर दिवप. तो फॉरेस्टर मी येवन गेल्ले ना कोणूच घेवन. गिरोडकर तो आपल्या प्रॉपर्टीन जे वयर तेंचे काजू आसा तो तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो. डेली म्हणजे येता. हय येतात. आमकां घरा कडेन गावता न्हू. आमच्या घराच्यो धडो उडयल्या. सावयवेरे भागांत जो बोणये हो गांव आसा तो दोंगराळ भागांत आसा आनी त्या दोंगराळ भागांत मोठ्या प्रमाणांत पावसांत काकडीचें पीक तशेंच भाज्याचें पीक घेतलें वयता. ताका लागून ते लोक मळे करतात आनी मळ्यार दीसभर थंय रावन ते मळे पिकयतात. पूण समोर दीस सांजचो जो धर्मा गिरोडकर आसा तो मळ्यांसून घरा येतालो आनी तेन्ना त्याच वाटेन जो गवो येयलो तो तेजेर हल्लो केलो. ताका लागून सरकारान हांगा मळे जे कोण करता तांकां स्पेशल कितें तरी एक आर्थीक नुकसान भरपाई दिवपाची मागणी सध्या मळेकार करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आता खेळामेळावेली खबर. बाणावली विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीन पॅरिस यूथ नवे पंगडान स्पोर्टिंग क्लब दवल्लेचेर 1-0 गोलांनी मात करीत क्वॉर्टर फायनलीन प्रवेश केलो. ही मॅच सेंट जॉन द बाप्टिस्ट पंचायत मैदानाचेर जाली. खेळाच्या 22व्या मिनटाक आल्बिनोन केल्ल्या सुपर गोलाक लागून पॅरिस यूथ नवे पंगडान हे जैत जोडले. मजगती खेळाच्या सेकंड हाफान स्पोर्टिंग क्लब दवल्लेन गोल मारपाचे बरेच यत्न केले. मात नुवे वटेनच्या गोलकिपरान बरे सेव्ह केल्ल्यान तांचो एकूय गोल पडूंक ना.
देखून पॅरिस यूथ नव्या पंगडान जैत मेळयत बाणावले विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीन प्रवेश केलो. म्हजें नांव जयवीन डिकोस्टा आनी नवे असो इंटरविलेज नवे परिस्थिती खेळटा. आयची गेम तुका कशी लागली? बरी आहली गेम, बट हांव सांगूंक सोदतां की आमचे कोण गांवचे लोकल्स आहा पळय तेमी अशें करून इंटरविलेज बीन खेळपाचें आनी मुखार फ्युचराक बीन फुटबॉलाक जायतो स्कोप आसा. आनी जायत जाण नेचो हिंगातले आमचे नुवेंतले भुरगे बीन क्लबाक बीन खेळटा, लायक स्पोर्टींग शेजार बीन अर्दे सिलेक्ट जावन स्काउट करून तांकां प्लेयरांक गेले वयले तांकां कोचांनी. सो तेंच्या लागून हांवें मागता की आपणाची गेम बरी दाखोवन वचपाचें क्लबाक, बरे क्लबाक खेळपाचें. तुजे प्लॅन्स कितें आसा? तूं कितें करता? आतां सद्या हांव गार्डन जिला खेळटा. सो म्हजी आतां 4 वर्सां जाली गार्डन जिला खेळले जाल्यार. सो मुखार आनी मातसो लायक आय लिगे बीन बरो हिंगा येवन आय लिगेक बीन वचपाक पडटलें. आय लिगेक तुका कोणाक एकशें खेळांक दिसता? आतां आमचे गोंयचे आहा न्हय तेचे चिल ब्रदर्स तशेंच. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बुधवारा राती फोंड्या पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्सां सान पिरायेच्या चल्या भुरग्याचेर मारपीट केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणांत कशिश नायक आनी राजू देवागिरी ह्या दोगांय आड फोंड्या पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद केला. मारपीट जाल्ल्या भुरग्याच्या पालकांनी हे विशीं पुलीस स्टेशनांत कागाळ करिना फुडें पुलिसांनी ही कागाळ नोंद केल्या. फोंडा पुलीस एरियेन बुधवारा सांजचे एका 15 वर्सां मायनर भुरग्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात कशिश नायक आणि राजू देवगिरी यांचे विरुद्ध फोंडा पुलिसांनी केस रजिस्टर केली आहे. त्याच्या मायनर भुरग्याच्या पेरंट्सांनी फोंडा पुलिसेन कंप्लेंट दिल्ली नंतर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा. फोंडा पुलीस स्थानकाचे PI विजयनाथ कवळेकर ह्या प्रकरणात अदीक तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. STPDA सोपो कर वसुलीन स्कॅम चलता असो आरोप आदलो सोपो कंत्राटदार मेलाग्रीस फर्नांडिसान केला. STPDAच्या सोप्यांतल्यान म्हयन्याक 11 ते 13 लाखांची वसुली जाता. मात पेपराचेर दाखयतना सुमार 2 लाखांचो फायदो जाता म्हूण दाखयतात. आपूण जेन्ना सोपो घेतालो तेन्ना 12.5 लाख रुपया फारीक करतालो म्हूण मेलाग्रीस सांगता. आतां हो आंकडो वाडपाचो सोडून उणो जाला, ताका लागून हातूंत घोळ आशिल्ल्याचें मेलाग्रीस सांगता. अशें दिसून येयलां की एक मोठें करप्शन स्कॅम चालू आहा SPDAच्या ऑफिसान. आतां आमी तेंकडे RTI मारून डॉक्युमेंट मागिल्ले दिसाक जे होलसेल फिश मार्केटान कितले कलेक्शन जाता तेजे वयर आनी मंथली अमाउंट कितलो जाता तो तेणी आमकां दिला. जे म्हयन्याचे कलेक्शन तेंचे जाता ते 12 lakhs, 11 lakhs आनी 10 lakhs. हे तेणी आमकां RTIन ते तेणी आमकां डॉक्युमेंट दिला. हे हांव घडून सांगना, तेंचे ऑफिसांतले डॉक्युमेंट हे तेणी दिल्ले. आतां ते डॉक्युमेंटांतल्यान तेणी आमकां दुसरो डॉक्युमेंट दिल्लो आहा असो हो. हिंकून तेणी दाखयल्ले आहा गव्हर्नमेंट प्रॉफिट ओन्ली 1,83,000, 1,64,000, 1,83,000. सो एवरी मंथ हो अमाउंट. आतां हे स्कॅम करप्शनाचे हे SPDAन सांगपाचे आमकां गोंयकारांक हे टॅक्साचे पयशे. आमी एज अ कॉन्ट्रॅक्टर आमी पयले आशिल्ले हे SPDAच्या बाजारांत. तेन्ना आमी 12.5 लाख आमी SPDAक हारी कोत्ताले, कित्याक आमकां ऑर्डर दिल्ली SPDAन 12.5 लाख आमी हारी करपाचे गाडी येवं ना येनाका. आमी हे हारी करपाची ऑर्डर आशिल्ली आनी ते 12.5 लाख आमी एवरी मंथ आमी तांकां हारी कोत्ताले. हे टॅक्साचे पयशे जे गव्हर्नमेंटाचे टॅक्साचे पयशे हे पयशांचे आयज करप्शन जाल्ले आहा. 7 वर्सां पयलीं हो अमाउंट आसलो 1,50,000 पयलीं दिताले. पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो. तेजे उपरांत आमी येयले आनी रेट वाडयली. मागीर वरा कोंताक 500 रुपया आसले.
एजंटांक आनी लोकलांक ओन्ली 100 रुपीज 100 रुपये त्यांनी दिवपाचे आनी वचपाचे लोकलांनी. आता ती रेट ना. आता लोकलांकूय सेम रेट आहा आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा. वराक कोंताक 500 रुपये. सो आता आमच्या टायमार आमी 12.5 लाख दिताले जाल्यार आता गव्हर्नमेंटाक मायज मेळोंक जाय कित्याक लोकलांकूय आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा 500 रुपये वराक. हे करप्शन जावन आहा व्हडलें. आनी तुमी म्हयन्याक कलेक्शन घालता ते दिसाचे कलेक्शन जाता ते म्हयन्याक तुमी दाखयताय 11 लाख 10 लाख आनी 12 लाख. आनी तुमी टेंडर घालताय एसपीडीचो टेंडर घालताय 32 लॅक्स. तुमी 1.5 लाख दाखयता न्हू. तुमी म्हाका तर दिताय फकत 5 म्हयने म्हाका दियाय. 5 म्हयन्याचे तुमकां एडवान्स दिता आनी म्हयन्याक तुमकां 20 लाख दिता. तुमी गव्हर्नमेंटाक प्रॉफिट 1 लाख 160 170 दिता मध्ये हांव तुमकां 20 लाख दिता म्हयन्याक. गोंयांत नांव बदलून मूळ गोंयकारांची नांवां लावपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आसात. भायले लोक गोंयांत येवन गोंयकारांची आडनांवां लावन रावतात. नांवां आनी आडनांवां बदलपाच्या प्रकारा वेल्यान जायते फावट लोकांनी आवाज काडला पूण प्रशासन मात सुशेगाद आसा. आतां आडनांवूच न्ही जाल्यार पुराय नांव बदलपाचो एक प्रकार उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. अलिसाब अलगुंडी हे नाव बदलून सुजल गांवकर म्हूण चेंज इन नेम करून घेतला. फाटल्या 2 दिसां सावन हे विशींची नोटीस सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या. आतां हे कितले खरे आनी कितले फट हे कळपाक मार्ग ना. पूण नांव बदलपाची ही गजाल खरी आसत जाल्यार पयलींचें नांव आनी आतां बदलून घेतिल्ली नांव पळयलें जाल्यार दुबाव मारले बगर रावना. नांव बदलपाच्या प्रकारा वेल्यान जायत्या जाणांनी खर टिका केल्या. सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपी नोटिसी प्रमाण अलिसाब अलगुंडी हे नांव बदलून ते आतां सुजल गांवकर म्हूण लायला. गोंय नांव आनी आडनांव बदल कायदो 1990 प्रमाण नांव आनी आडनांव बदलपाक मेळटा. मात सद्याक जे पद्दतीन नांवां बदलपाचे प्रकार वाडल्यात ते पळयले जाल्यार ह्या कायद्याचो दुरुपेग जाता काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उसगांव गांजे पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हाणें पंचायत संचालका कडेन सरपंच पदाचो राजिनामो सुपूर्द केला. करारा प्रमाण पंचायतीन नव्या सरपंचाची वेंचणूक जातली. देखून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बसका घेवन नवो सरपंचाची वेंचणूक करपाचो निर्णय घेतला अशें आदले सरपंच रामनाथ डांगी सांगता. उसगांव गांजे पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी यांनी आपल्या सरपंच पदाचो राजिनामो पंचायत डायरेक्टरा कडेन दिल्लो आसा. बेगीनच पंचायतीक नवीन सरपंचाची निवड केली वयतली. स्थानीक आमदार तशेंच विश्वजीत राणे यांनी सगळ्या पंचायत बॉडीची मिटींग घेवन आनी करारानुसार हो राजिनामा दिवन नवीन सरपंचाची निवड करपाचो निर्णय घेतला आसा अशी माहिती रामनाथ डांगे यांनी दिली आसा. उसगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. हालीं गोंयांत बनावट पुलिसां कडल्यान लोकांक फटोवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. अशा प्रकारांक लोकांनी बळी पडचे न्हय अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी केलां. 2 दीस पयलीं दक्षिण गोंयांत अशा 2 घडणुको घडिल्ल्यो. पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून 2 जाणटे बायलेंक फटयल्ले. तेन्ना असल्या बनावट पुलिसां पासून सादूर रावात अशी पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलां. पिछले 2-3 दिन में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें कि बाइक पर 2 सवार अपने आप को पुलिस वाला बताकर खास करके सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करके उनको रास्ते में रोकते हैं. उनको बोलते हैं कि जो सोना या गहना जो आप पहन के चल रहे हैं वो सेफ नहीं है और उनसे ये कहकर उनसे निकलवा कर उन्हीं के किसी कपड़े में हैंकरचीफ वगैरह में उनको रैप करके उनको दे देते हैं. बाद में जब वो खोलते हैं उसको तो उनमें दिखता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो लोग उस सोने को लेकर जा चुके हैं. तो ऐसे 2 केसेस अभी रिपोर्ट हुए थे 15 तारीख को, एक वास्तव में चिकाली में और एक फतौड़ा में. उसमें दोनों में एक ब्लैक कलर की बाइक पर 2 लोग, एक आगे वाले ने हेलमेट लगा रखा है, पीछे वाले ने नहीं लगाया हुआ. और ये यूजुअली दोनों केसेस में 70+ सीनियर सिटीजन है उनको टारगेट किया. तो हमने टीम बनाई हुई है इसमें पकड़ने के लिए. बट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कॉल्ड इज टू अवेयरनेस के लिए कि ताकि जो लोग हैं खास करके बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे कि ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उस चीज़ में बिल्कुल झांसे में ना आए. कोई भी पुलिस वाला आपको बिना रास्ते पर रोक के हो सकता है आपको एडवाइस दे दे बीच में अगर कुछ गलत आप लग रहा है उसको, पर इस तरीके से कभी आपसे कोई चीज़ नहीं मांगे. अगर आपको कभी बीच में ऐसा लगता है तो इमीडिएटली 112 या 100 नंबर पर कॉल करें
और लोकल पुलिस को वहाँ आने दें, उसके बाद जो करने को। ठीक है, ये इंसिडेंट पिछले साल भी हुआ था, हम लोग ने एक दो बंदों को पकड़ा है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर अवेयरनेस कि लोग इस चीज़ को समझें कि ये थोड़ा सा सीरियस है। अगर अवेयरनेस होगी तो लोग इसके झांसे में नहीं हैं। ठीक है। लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.